आयचे विशेष कार्यक्रम पळयता आसचे यूथ ऑफ JSB सक्कड आमगेल वीक्षकांक मेगेल प्रितीपूर्वक नमस्कार. आज एक आमी पोस्टर करून सोडले अर्जंट तुमगेला उलोवचा आसा आनी 30 दिवस मात्र वरला म्हणून सांगून. अर्जंट म्हणून कसले म्हळ्यार युनिफॉर्म सिव्हिल कोड एकरूप नागरिक संहिता म्हणून म्हणताची हाजे विशय तुम्ही ऐकून अशा पुरो. कालच्या दिवसाक कानून आयोग म्हळ्यार लॉ कमिशन म्हणून कसं आस की त्यांनी एक निर्देशन दिले ते आमी निर्देशन म्हणून येता एक विज्ञापन म्हणून येता. त्यांनी सांगली कसं म्हळ्यार 30 दिवस भितरी ताणें एक लिंक पेटयला. हांव आमगेले टेक्निशियन टीम तांगेला निमून घेता. कमेंट सेक्शनांतू तुम्ही ते लिंक घालका म्हणून टेक्निशियन टीमाला निमून घेता. तशी ताणें एक लिंक पेटयला. त्या लिंकाक युनिफॉर्म सिव्हिल कोडा विशयी जनाले अभिप्राय कसा न्हय हें जारी हाडका म्हूण जाल्यार तुमगेले कसले सजेशन आसवा कसले इम्प्लिमेंट करता जाल्यार तुमगेले कसले अनिसीक आसवा म्हणून सांगून ताणें एक लिंकांतू आमगेले जना लागीं निमगिला. ताका तांणी कालाबाकाश दिलेले खाली 30 दिवस मात्र. तशें आमगेलें एक कर्तव्य ह्या युनिफॉर्म सिव्हिल कोडा विशयी जनाक जागृती हाडचे आनी हे 30 दिवसाचे कालावधी कसो आस की ते जल तितले मॅक्झिमम आमगेल्या लोकांक पावोन तुम्ही तुमगेले जनाभिप्राय दिवका म्हळ्यार खातीर जावन हे जागृती खातीर आयचे आमी विशेष कार्यक्रम करता आसाची युनिफॉर्म सिव्हिल कोडा विशयी. ह्या विचारारी तुम्ही तुमगेले जनाभिप्राय त्या लिंकांतू सांगेता मात्र न्ही सीधा प्रसारांतू आमगेलोटी तुमगेले कसले एक सजेशन्स आस म्हणजे जाल्यार शेअर कर येता कसले क्वेश्चन्स आसल्यार निमगू येता. आज ही आमगेलोटी ह्या कार्यक्रमाक विशेष अतिथी जावन सामाजिक चिंतक जावन आशिल्ले श्रीयुत डॉक्टर जयवंत नायक हांणी आसाची हांकां हांव कार्यक्रमाक प्रितीन स्वागत करता. तशीच कॉलर्स तुम्ही तुमगेले डिस्प्लेन एक नंबर दिसताच तुमकां 6364045777 हे नंबराक तुम्ही कॉल करून तुमगेले सजेशन्स एक क्वेश्चन्स निमगू येता. एकरूप नागरिक संहिता ह्या जावका म्हूण सांगून मस्त जनाले बहुतेक जनाले एक आश आसा आज जाता फाय जाता म्हळ्यार विचारू केन्नाय आमकां आसता जाल्यार बहुशा आतां एक मेलनोटके प्रायमो फेसिया म्हणून म्हणटाच आमकां दिसता कसं म्हळ्यार बहुशा हे अंतिम घट्टाक येवन पावला दिसता आनी स्वल्प काळ भितरी युनिफॉर्म सिव्हिल कोड जारी जाता म्हळ्यार आमगेलो एक विश्वास. तसलो युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हळ्यार जाती मत पंथ धर्म हे खंयचे भेदभाव नातिले सक्कड जनाक एकल्याक कानून येवका म्हळ्याची एकरूप नागरिक संहिता. तशीच आमगेलोटू कॉलर जावन तुम्ही हे कार्यक्रमाक भागी जाव येता तुमगेले अभिप्राय सांगेत. बहुशा आमगेलोटू प्रथम जावन वय एक कॉलर बहुशा लाईन कट जाल्ले ताजे बस फुडें आमगेले डॉक्टर जयवंत नायक हांणी जाल्यार आसाची हांगे लागीं हांव उलोवचा प्रयत्न करता. सर हे एक युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हळ्यार तुमगेले प्रकार कसं नाही म्हणे सना एक चुटुकू जावन एक माहिती प्रथम जावन आमगेले वीक्षकांक दिवका म्हणे म्हणून घेता. आता एक्झिस्टिंग सिस्टमांत कशें आसा म्हळ्यार ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ सम आर मोर इक्वल म्हणून आसा म्हळ्यार पुराय जनी समान जावन लॉ कन्सिडर करता. थोडे जनाक तांकां चड प्रिविलेज दितर आसा. तशें जावन आतां एक आमगेलें कुटुंब आसा आमगेल्या घरांत 4 जाण चेडूं आसाची एका कडेन एक नमुने ट्रीटमेंट दिल्यार तेन्ना कशी फील जाता. ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ सो डिस्क्रिमिनेशन केल्यार केन्नाय चांग न्हय. ते आतां एक्झिस्टिंग सिस्टमांत डिस्क्रिमिनेशन आसा. ಕೆಲವು जनाक चड प्रिविलेज आसा चड नमुने एडवांटेज आसा त्या खातीर पुरा जनाक एक नमुने पळोवता पुरा जन एकच आमगेल्या देशाचे नागरीक त्या उद्देशाकोस्कर युनिफॉर्म सिव्हिल कोड ताका पॉलिटिकल वील पावर जावका पॉलिटिकल वील पावर जायनासी हे कने इम्प्लिमेंट करच्याक खंडीत जावन सादिना. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आसल्यार कडेर स्ट्रॉंग लिडरशीप आसल्यार त्या करची एक पॉसिबिलिटीज आसा. आमगेल्या देशाक युनिफॉर्म सिव्हिल कोड ताची आवश्यकता खंडीत जावन आसा. ते कसले म्हळ्यार एक नेशन फर्स्ट म्हणून आमकां कसन जेवपाचो जरी आसत आमगेले जाती आसा धर्म आसा
पंथस आम्ही दुसरे दुसरे वांटून गेल्यांची आमगेले भास बदल सो इन स्पाइट ऑफ दीज डिफरन्सेस आम्ही पुरा इंडियन्स म्हणजे एक स्ट्रॉंग फीलिंग पुरा जनालागी येवका त्या उद्देशाकोस्कर हे समान नागरिक संहिता त्या खंडित जावन जारी जावका त्या जारी जायनातल्यारी कसं जात म्हळ्यार आमगेल देशांत मस्त डिफरन्स ऑफ ओपिनियन असची साध्यता आसा ಖಂಡಿತ आणि इतले आमकां स्वातंत्र्य येवन एक 75 वर्सां जाल्ले सर हांव तुमकां येता त्या विशयार ताजे बश फुडें मुंबईतल्यान ख्यात न्यायवादी म्हळ्यार ख्यात एडवोकेट जावन आशिल्ले आमगेले समाजाचे श्रीमती विपुला नायक हांणी लायनार आसाची नमस्कार विपुल माई नमस्कार सर नमस्कार तुम्ही एक एडवोकेट जावन आसाची भारी खुश जाता ह्या लाईव्हान तूं ह्या युनिफॉर्म सिव्हिल कोडा विशयी तुमगे लागीं आमकां डिस्कशन करूंक म्हगेले फर्स्ट तुमकां एक एडवोकेट एज अ एडवोकेट जावन क्वेश्चन कसा म्हळ्यार कानूनांतू कानून प्रकार हे युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हळ्यार कसं नाही म्हणून आमगेले एक वीक्षकांक एक तुम्ही माहिती दिवका युनिफॉर्म सिव्हिल कोड एक कॉमन सेट ऑफ लॉ ते आमगेले एक पर्सनल लॉ तांतू मॅरेज उरो डिवोर्स उरो नाजाल्यार एडॉप्शन जाबो इनहेरिटन्स नाजाल्यार सक्सेशन ते ओटू पर्सनल लॉ येता त्या ओटू एक कॉमन लॉ कोरता म्हणजे ना सुप्रीम कोर्टात हे आसा सो युनिफॉर्म सिव्हिल कोड एसेन्शियल आसा आणि ते जेंडर जस्टिस आणि सोशल इक्वेलिटी खातीर आणि युनिफॉर्म सिव्हिल कोड आता 30 डेज दिले ती ते 30 डेज आता कसं म्हळ्यार क्वेश्चन मेगेला आता काली एक 30 डेसाचे एक जनाभिप्राय म्हळ्यार जन आले तशीच रिलीजियस ऑर्गनायझेशन कसं की त्यांनी तांगेले अभिप्राय सांगता म्हणून 30 डेसाचे एक टाइम दिले आता मस्त जन तांगेले त्या लिंक वचून तांगेले अभिप्राय सांगताच जनाभिप्राय घेवचे हे कसं लायक म्हणून म्हळ्यार जनाभिप्राय कसं लाय तितले इम्पॉर्टंट आसा म्हणून दिसता जनाभिप्राय म्हळ्यार सिंगली तांगेल पर्सनली तांगेल ओन एक हे उरता नव्हे तांगेल सजेशन एक ओपिनियन होय तांगेल ओन ओपिनियन जावका हांतो आणि सिंगल ओपिनियन अशी लोकांक मेळनासल्यार मात्र ते करेक्ट हे करचे आता ताचे खातीर ते इम्पॉर्टंट आसा ओटू लोक जाणाले ओपिनियन घेवन मागीर फायनलाइज करतात ते प्रपोजल तसल्यार आमी युनिफॉर्म सिव्हिल कोडाचे एक इम्प्लिमेंट जेवता तसले एक स्टेजांत येवन पावला म्हण लेखीत की वय मनसाड ना मस्त वर्ष जावन वेट करता आशिल्ले यस तो आता हे 100% जाता म्हण जनरली ओटू लोक ताका सहकार देवता यस 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 जल्दी जनान त्या लिंका वचून तांगेले अभिप्राय सांगता म्हण तुमी सांगचे वय आमगेल तेच ओपिनियन की ओटू लोक वचून लिंका वचून तांगेले ओन ओपिनियन दिवका यस आमगेले त्या ह्या प्रोग्रामाचे पंदा त्या लिंक घाल्ला सगळ्या जनान त्या लिंकाक वचून आमी आमगेल्या ऑडियन्साक हे सांगताची त्या लिंका वचून तुमगेले अभिप्राय खंडित दियाची म्हणून आणि मस्त विषय सांगला विपुल माई तुमकां आनी कसले सांगू असला सांगेता कसले सांगू असला रे पर्सनल लॉ म्हळ्यार तुमकां गतच नाही आता विंगड रिलीजन विंगड लॉ फॉलो करता ती ताचे आमी ओटू इक्वल जावका म्हळ्यार इक्वल लॉ जावका ताचे खातीर हे इम्पॉर्टंट आसा यस ओटू जनांक एस्पेशली विमेन एक आमगेलो एक गेस्ट आसाची तन्नी तुमकां एक क्वेश्चन निमगिता काय डॉक्टर जयवंत नायक म्हणून आमगेलो एक गेस्ट आसाची मॅडम पर्सनल लॉ हक्क संबंध पाविल तशी आमगेले देशांत सिव्हिल कोड आसा सिव्हिल कोड पुरा जने एक्सेप्ट करताची म्हळ्यार युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हळ्यार हे जावका म्हणून जाल्यार क्रिमिनल कोड आसा आता गल्फ कंट्रीसांत पुरा एकल्यान चोरपण केल्यार तागेले हात कातरताची तांकां मस्त ब्रुटली तांकां फनिश करताची म्हळ्यार आमगेल्या देशांत क्रिमिनल कोड कोणूय एक्सेप्ट करच्याक रेडी नाची सिव्हिल कोडाचे एडवांटेज घेवच्याक तयार आसताचे हाजे बद्दल तुमगेलो अभिप्राय कसो न्ही सिव्हिल कोडात आमगेले पर्सनल लॉ असते पर्सनल लॉ म्हळ्यार
फॉर एक्झाम्पल म्हणच्याला मॅरेज वय मॅरेज आफ्टर डिवोर्स दित आसतना अशें प्रॉब्लम जाता की दोन रिलीजनाक इंटरकास्ट मॅरेज उरता हा तेन्ना तांणी खंयचे रिलीजन फॉलो करता खंयचे हय, लॉ हय, फॉलो करता हय. प्रॉब्लम जाता आतां तशी एडॉप्शन बी आमगेल हिंदू एडॉप्शन विंगड आसा वय आणि तांगेले विंगड कास्टाचे विंगड उरता वय सो ते इक्वल उरल्यार मुखार बरें जाता म्हणजे ना युनिफॉर्म सिव्हिल कोड ओके हय क्रिमिनला तशें न्ही क्रिमिनला तांगेले हार्श पनिशमेंट उरता आउट ऑफ कंट्री वय आमगेल हान तू लिनियल आसता वय करेक्ट हय सो आमगेल इंटू तितले हा एक दिनाची पनिशमेंट वय जाल्यार दे आर फॉलो दॅट ओके फॉलो करताची वय 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 एस मॅडम थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू सर ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ मस्त विचारू सांगताले युनिफॉर्म सिव्हिल कोडा विषयी वय आनी कसं असं मातशें जनाक एक गोतनातील म्हळ्यार एक सणाची एक मिसअंडरस्टँडिंग म्हणून येता एक चूक अभिप्राय म्हणून कसं म्हळ्यार वय चर्ती जाणाले युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हणून आमी फूड कशी लेखील म्हळ्यार वय रिझर्वेशन वता म्हणून सांगून आमगेले एक तप्पू अभिप्राय या युनिफॉर्म सिव्हिल कोड येईल म्हणजे रिझर्वेशन म्हणाले मीಸಲಾತಿ म्हणून आमी कसं सांगता की ते वता आणि पूड जनाक एकूलाक जाता म्हणून ಬಹುಶಃ रिझर्वेशन ಅಂತ ಎತ್ತಗಿ ನಾ रिझर्वेशन आणि हक्क संबंध युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हळ्यार हे पर्सनल लॉ ताका संबंध पविल विषय म्हळ्यार कानूना प्रकार पुरा जने समान वय पर्सनल लॉ एकला एक नमुने पर्सनल लॉ एक रिलीजन अनेक नमुने पर्सनल लॉ तसं डिफरन्स कसं नाही असं ना सो तक्क युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हणून म्हणचे सो त्या युनिफॉर्म सिव्हिल कोड ताजी आवश्यकता आमगेल देशाक आसा एक जावन इक्वॅलिटी पुरा जनाके आमी समान जावन पळोवका हांव तावळे सांगलें मागीर ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ सम आर मोर इक्वल म्हणून तसल परिस्थिती खंडित जावन येवचना पुरा जनाक एक दृष्टी कोणान आमी पळोवका दोन्हीच जावन एक सर कॉलर आसा तांगेलो उलोवन येता आमगेलो लोटू अरुण हन्नी आसाची नमस्कार अरुण नमस्कार नमस्ते हन्नी केंद्र सरकाराचे मोदीजी नेतृत्वाच्या सरकारान युनिफॉर्म सिव्हिल कोड इतली वर्ष तुलाना मस्त जनाले आश आशिल्ले युनिफॉर्म सिव्हिल कोड मोदी सरकारान येतरी हानी इम्प्लिमेंट करूक कशी पुरे प्रयत्न केले म्हळ्यार विचाररी राष्ट्रीय पक्ष म्हळ्यार बीजेपीची इच्छाशक्ती खंय ते आशिल्ले म्हणून सांगूक आमगेलो टू अरुणजी शेट हांनी तुमकां माहिती येताची अरुण नमस्कार नमस्कार मस्त आमगेलो टू डॉक्टर जयवंत नायक सर आसाची देवांत नायक मॅम तुमकां नमस्कार 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 हांव तुगेलो निमूच कसं म्हळ्यार क्वेश्चन आतां तुम्ही एका नरेंद्र मोदीजीला पक्षा तुलान एक रिप्रेझेंट करता तसं व्यक्ती त्या पक्षा तुलान एक केंद्र सरकार मोदी नेतृत्वाचे केंद्र सरकार इतली वर्ष जायना ते युनिफॉर्म सिव्हिल कोड हाडका म्हणजे इम्प्लिमेंट करका म्हणजे कसं प्रयत्न येद्दोळ केल्ले आणि ते खंयची हंतार येवन पावला म्हणून सांगून तुमगेली मी एक माहिती जावक आशिल्ली आमकां खंडित मॅम कसांचे म्हण सांगल्यार बीजेपी आणि जनसंघ ताकून आमगेले समान नागरिक संहिता युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हळ्यार आमकां आमगेले एक ध्येय आणि तितलें मात न्ही संविधानाचे 8 युनिफॉर्म सिव्हिल कोड जावन आसता कसं नाही सांगल्यार आम्ही प्रतिपंत सुप्रीम कोर्टाचे निर्देशन म्हाका येतो आसा हॅलो अरे ऐकता उलयाचे ओके सुप्रीम कोर्टाचे निर्देशन म्हळ्यार मस्त सुप्रीम कोर्टा वाद विवाद जाताना सुप्रीम कोर्टा मुक्तपंत केंद्र सरकारचं निर्देशन दिलेलं असतं तसं की सांगलं तुम्ही युनिफॉर्म सिव्हिल कोड हाडतात की म्हणून तशी नॅशनल लॉ कमिशन कसं असतं त्यांनी प्रति फाटी अशी निर्देशन असताना जनाभिप्राय संग्रह जावचे प्रकारे मस्त केलेलं असतं तुम्ही सांगचे असं जनाभिप्राय संग्रह पुढे गेला म्हणून
केला बट त्याच्यानं राजकीय इच्छाशक्ती नाच निमित्त क्रिएट जाऊन होते त्याला ह्यानंतर आता 30 दिवसाचे अल्टिमेटम दिला जनाभिप्राय संग्रह म्हणजे थोडी पण जनाभिप्राय केला की त्याचे आता न्यू जाऊन ಏನೋ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸತ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಚರ್ಚೆ ವಿಷಯ नॅशनल लॉ कमिशन मुखार आणि सुप्रीम कोर्टाचे गाईडलाईन तरी हे चलता आणि पण युनिफॉर्म सिव्हिल कोड कसं नाही जाऊ का मग सांगते आमगील देशाचं खंयचे रुपारी तुष्टीकरण जावचें ना आणि मुखार वचून आमगील देश अनेक विभाजन वचता जे म्हणत तरी जावक म्हण आसतली प्लस आमकां आमगेले देशाक खंयचे तुष्टीकरण केल्या निमित्त एक पण विभाजन जावन घेवन कितले पण संकट आयला पळयला आमगे देशाचे 2 तुकड जावन घेवन पाकिस्तान गेल्यार पळयला बट आता ह्या समान नागरिक संहिते आहे म्हणून सांगल्यार एक डेमोग्राफिकली चेंज जाते म्हळ्यार कशें ना उदाहरण सांगता एक समुदाय सांगता आमकां आमगेले जाल्यार एक सेपरेट संविधान जावता म्हणून सांगता शरिया कानून जावता म्हणून सांगता शरिया कानूना प्रकार कृष्णशास्त्र सांगल्यार एक विमन आयकया आमच्या पुराची 18-21 वर्षाक वायडीक म्हणजे ते शरिया प्रकार 4 वर्ष भितर वायडीक करायचं म्हणत आणि आमगेले एकल्यान मात्र एकल्या वायडीक जावेत ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತೆಂಗಲಿಂತಕ್ಕೂ 3-4 ವಾರ್ಡಿಗೆ जावेत त्याच्या निमित्त पण तेंगेले जनसंख्या रूपा रचिती कृषीवर्धन येतात प्लस आमगेले हिंदू तिन्ही एकूक वार्डिक जावचे पुढे 2 चेडू असतात एक चेडू तशा निमित्त डेमोग्राफिकल चेंजेस केल्या निमित्त आमगेले देशाक कितले एक ट्रिस्ट आसता म्हणून आमकां ऑलरेडी केलेलो आसा तितले मात्र नाही प्रॉपर्टी राइट्स वरची मुख्य डिस्कस होता आता त्याला जन प्रॉपर्टी तिंका हक्कु ना कथनेची त्याला जीवनांश दिवशी तिंगल चेडू कसं ना असल पुराची विषय तेंगेल समुदाय भितर वरची एक जागरण जावता प्लस एक मुख्यधारे भितर समान रूपार असं म्हणल्यार कसं प्रॉब्लेम म्हणूया आणि आतिथ्य की जेवण उद्घाटन सांगले हांव आयकल प्रमाणे मुरारजन त्यांनी स्पेशली युनिफॉर्म सिव्हिल कोड भितर कानून मात्र घेतो जाल्यार क्रिमिनल कोड शरिया कानून जावका म्हणटा सांगपाची बट क्रिमिनल कोड आसा कित्याक क्रिमिनल कोड आसा म्हणून सांगल्यार त्यांचा प्रॉब्लेम हे तेंगेले एक गट्टी आशिल्ले पुरुष प्रधानाक मानसिकता असते त्याच्या निमित्त आमकां एक तंत्र जे आसता की कशें आनी राजकीय इच्छाशक्ती ना म्हणून सांगल्यार हे कितले अभिप्राय संग्रह केल्यार बंद पडटा आता नरेंद्र मोदी गव्हर्नमेंट उरतले नाजाल्यार बीजेपी उरतले तेंगेले एक ध्येय कशें म्हणून सांगल्यार इडी देशा भितर समान नागरिक संहितेची एक देश काडोवपा आनी त्या रुपारीच आमगेले जीवन निर्वहण जावपा म्हणून आमगेले इच्छा आसा आनी ह्या सेगमेंटा भितर ह्या दिसांनी कालावधी आसता तितून भितर खंडीत जाता म्हणून आमचे विश्वास आसता ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಆಮ್ಕಾಯಿ त्याचे ವಿಶ್ವಾಸು ಅನೇಕ ಸಂಬಳರಿ ಆಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆशिल प्रकार संविधानाच्या 44 विधींतू हे कोरका म्हणून असलारी इतली वर्ष स्वातंत्र्य 75 वर्ष जावन लगी जल्ली मुंजलारी हे जायनी म्हणून संका जलारी फुडले एक सरकार इच्छाशक्ती ना की आमगेला कोण या एकरूप नागरिक संहिते येवच्या नज्ज म्हणून तांगेले एक प्रेशर चढशील म्हणून दिसत की तांके एक ओलैकी राजकारणा खातीर कोण येवच्या नज्ज म्हणून प्रयत्न करतास की तांकां एक अपीजमेंट करची खातीर हे हानी म्हणून दिसत की येदोळू तुष्टीकरण नीती ओलैके राजकारण निमित्त जातना इतले पुराय आई ओपन जावन घेनो आमगेले देशाचे नेशन फक्त म्हणून सांगून घेवन बिड्याची केल्ले म्हणून सांगल्यार एक राजकीय इच्छाशक्ती आसा म्हणून सांगल्यार हे गव्हर्नमेंट जावपा म्हणनाशिल्ले खंयच्याय गव्हर्नमेंटाक करपाची शक्य आशिल्ली आनी प्रत्येक खंयचे अभिवृद्धी पाविल्ले देशा भितर पुरो तेंगेले देशाक पळया आतां त्या धर्माच्या देशाक पळया तेंगे वेगवेगळे विंगड कानून ना ओके तसलारी कानून आशिल्ले मात्र तसलारी आम्ही मस्त वर्ष लागता असाची युनिफॉर्म सिव्हिल कोड येवका म्हणून
आणि बहुशः तुमगेल्या अभिप्राया प्रकार तशी आमगेल्या आशय प्रकार बहुशः मुखारसून राम मंदिर निर्माण जावचे भितरी युनिफॉर्म सिव्हिल कोड जत्तलाय म्हणालाय आमका एक विश्वास आसा. तुम्ही कसं सांगता त्याविषयी? मुखारची वर्ष भितरी इम्प्लिमेंट जत्ता अंतिम हंता येऊन पवला म्हणून आम्ही आत्मविश्वासार सांगेत की आमगेले भारताच्या जनतेने एकमतारी एक वयसारी आणि विशेष जावन कोण सज्जन मनासाठी आमपुरा कोण कोणाक दिसते की आमका युनिफॉर्म सिव्हिल कोड जावचा म्हणून तिने ताण सोडलेला पुरो. यस त्यांनी तसल्यार या जनाभिप्रायाचे 30 दिवसाचे 30 दिवसाचे कसं त्या लिंक दिला की जल्दीतली लिंक अंत तुमगेले पॉझिटिव्ह आशिल्ले कसं मनास की ते पुरे सांगता म्हणून तुम्ही या ಮೂಲಕ सांगताच. खंडित खंडित. यस 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 धन्यवाद अणजी इतली वेळ आमगे उठवलेला आला मस्त धन्यवाद तुमका. धन्यवाद. यस यस धन्यवाद. बहुशः त्यांनी एक इच्छाशक्ती विषयी त्यांनी तांगेल पक्षा तुला ना सांगितलं एक इच्छा की तुम्ही सांगितलं म्हणजे जाऊ का पॉलिटिकल पॉवर जाऊ आणि कसा पॉइंट्स असता मास्टर तुम्ही आता तशी तांगेला जनाने तशीची तुमगेला अभिप्राय मुक्त जावन आमगेलो उल्लो येता तुमका फोन नंबर दिसता आसा डिस्प्ले तू खंडित तुम्ही कॉल करून तुमगेल्या सजेशन्स की अनिसी की डाउट्स की तुम्ही उल्लो येता सांगायचे. आता स्वातंत्र्योत्तर भारतांत म्हळ्यार 1947 नंतर हय नंतर तेन्ना युनिफॉर्म सिव्हिल कोड इम्प्लिमेंट करनी तेन्ना एक डिफरन्स ऑफ ओपिनियन आशिल्ले. ಕೆಲವು ಜನ सांगतले युनिफॉर्म सिव्हिल कोड ಕೊರ್ತಾ म्हणून ಕೆಲವು ಜನ ತಂಗೆಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ನಕ್ಕ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಡಿಬೇಟೇಬल इश्यू ड्युरिंग दोस डेज. एक डिबेट आशिल्लो त्या विशयार जाल्यार राजकीय इच्छाशक्तीचे उणेपणान कसन जालें म्हळ्यार ते इम्प्लिमेंट करचें आमगेल्या देशांत जायना. संविधानाचे 44th विधींत आसता की म्हणजे होर का त्या विषय जाऊ का म्हण युनिफॉर्म एकरूप नागरिक संहिते ताजे कॉन्स्टिट्यूशनांत ताजी प्रोविजन आसा. प्रोविजन आसा इम्प्लिमेंट जावचें साध्य जायना म्हळ्यार पॉलिटिकल विल पॉवर नाशिल्लें. हाजी मेन आमगेले एक्झिस्टिंग सिव्हिल कोड ते एक युनिफॉर्म सिव्हिल कोड नाही. आता युनिफॉर्म सिव्हिल कोड कसले दवरतात इम्प्लिमेंट करनी म्हणून ताका एक कारण आसता. ताजे पर जावन आशिल्ले एक वाद आसा विरोध जावन आशिल्ले वाद आसा. आता पर जावन आशिल्ले वाद खंयचे म्हणून आता आमगेलो देशांत कल्चरल डायवर्सिटी आसा. कल्चरल डायवर्सिटी म्हळ्यार सांस्कृतिक वैविध्यता. दुसरे दुसरे धर्म आसा दुसरे दुसरे जाती आसा दुसरे पंथ आसा. सो अशें आशिल्ले निमित्त तांगेले मायनॉरिटीचे तांगेले रायट्स ते प्रोटेक्ट करता म्हणचे एक उद्देशान आमगेल्यांत युनिफॉर्म सिव्हिल कोड ना. पर्सनल लॉ आसा दुसरे दुसरे धर्माक दुसरे दुसरे लॉ हाजी प्रोविजन दिल्ले. तशीच एक रिलिजन फ्रीडम म्हळ्यार धार्मिक स्वातंत्र्य आमी धार्मिक स्वातंत्र्य दिवका पुरा जनाक म्हणजे एक उद्देशान युनिफॉर्म सिव्हिल कोड इम्प्लिमेंट दवरतारी जायनी. तशीच अपहोल्डिंग डायवर्सिटी म्हणून अपहोल्डिंग डायवर्सिटी म्हळ्यार आमगेल्या देशांत अशी एक वैविध्यता ते वैविध्यता प्रोटेक्ट करता म्हणचे उद्देशान युनिफॉर्म सिव्हिल कोड ते इम्प्लिमेंट जायनी. सो बट तसन जाता म्हळ्यार दीस गेले तशी आमगेल रिक्वायरमेंट चेंज जाता. आता टाइम चेंज जाला आमगेल सिच्युएशन चेंज जावन आसा. आमकां रायट नाव युनिफॉर्म सिव्हिल कोड ताची आवश्यकता आसा. युनिफॉर्म सिव्हिल कोड अनिवार्यता आसा ताची अनिवार्यता आसा. आमगेले आतां नेशन फर्स्ट म्हणचे एक कन्सेप्ट येवका. आतां कसन जाला म्हळ्यार आमगेलो धर्म फर्स्ट जातर आसा नेशन ताका चड इम्पॉर्टन्स ना. आमगेल्या देशांतूच ಕೆಲವು जन सेकंड ग्रेड सिटीजन जावन ವಂಚಕ जालो तसले दयनीय परिस्थिती आसा. तशी खंडित जावन तसले सिच्युएशन येवचें ना जे पुरा जनांनी आत्माभिमानान तांणी ವಂಚಕ म्हणचे उद्देशान हे युनिफॉर्म सिव्हिल कोड इम्प्लिमेंट करचेक सरकार ते पॉलिटिकल विल पॉवर दाखयता आसा. एक टाइम मारी आज एक आवश्यकता म्हणून आशिल्ले आत्ता एट प्रेझेंट अनिवार्यता करूक जालेले आनी कसं म्हणल्यार सर हाजे निमित्त कसं पुरे एक मायनस जाता युनिफॉर्म सिव्हिल कोड येनी नातिल्ले निमित्त कसं पुरे नष्ट समजेल देशाक नष्ट म्हळ्यार आता खंयचे चेंजेस जाल्यार आता एक ट्रान्झिशन पिरियड म्हणून आसता.
इमिडिएट पुरा जनते एक्सेप्ट करनाची आमगेल स्वातंत्र्य होता आमगेल धार्मिक स्वातंत्र्याक ತೊಂದ್ರೆ जाता ऑब्स्टेकल येता म्हणजे एक कन्सेप्ट ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ अस सो तांगेल रेसिस्टन्स असता रेसिस्टन्स म्हळ्यार आता कसन असले रे आम्ही खंयचे चेंजेस करचे असले रे ते कन्सेन्सस जावका पुरा जनाले एक अभिप्राय मेळणे का आता त्या खातीरच एक जनाभिप्राय म्हणजे एक त्या प्रोसेस स्टार्ट अनेक सर एक एग्जांपल दिवच जाल्यार रे एक कानून सरकार हाडता वय ते अनेक लाख इम्प्लिमेंट जायना मनशाक कसं एग्जांपल दिवे ताजे बच पुढे आम्ही लोटो मंगळूरातुलान किरण शेट अन्य असाची नमस्कार नमस्ते गोपी भट मॅम आमगेला अतिथी तांगेलागे प्रश्न आहे आता इंडियन पिनल कोड आता आमगेला आणि मुस्लिम मतांकाही अप्लाय जाता आता आणि सिव्हिल कोड मुस्लिम मतांकडे जैन मतांकडे आणि तिंगेला क्रिश्चन मतांकडे असता म्हणून ऐकायलाच असलं ते आयपी तांगेला शरिया कानूना प्रकार गेल्यारे आज चांगलं कसं म्हणता ते हंगेला त्यांचे दुबई पुराची चोरलारे हात कट करचे त्यापर घोर कानून असतं तांका आमगेले त्यांचे इंडियन पिनल कोड जो आसता युनिफॉर्म सिव्हिल कोड कसं नाका म्हणटा की मला एक प्रश्न त्याची सर आम्ही सांगता असाची मला एक जाव का म्हणताची युनिफॉर्म सिव्हिल कोड नाका म्हणताची म्हण कसाल्या कशापूर म्हणता गेले का क्वेश्चन कसाल्या तशी म्हणता अशापूर तांनी त्या कशी म्हळ्यार आमगेले स्वातंत्र्योत्तर भारत धन्यवाद किरण तुम्ही कॉल केलेला प्रोग्राम पळयाची तुमका आन्सर दिता तांनी स्वातंत्र्योत्तर भारतांत एक एपिसमेंट पॉलिटिक्स स्टार्ट जाले म्हळ्यार ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪಂಥಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ जावन ಸ್ಥಾನಮಾನ दिवचे तांक चड प्रिविलेजस दिवचे तांक चड प्रिविलेजस दिल्यार आमकां तांणी वोट दिताची आमी वापस रिइलेक्ट जावेत तसो कन्सेप्ट आयले म्हळ्यार हांतू पॉलिटिक्स चड जाल्ले तशें जावन त्या टायमार तांणी काय केले पर्सनल लॉ जारी केले हे पर्सनल लॉ इंप्लिमेंट करून म्हळ्यार आता ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪಂಥಕ್ಕೆ तांगेलेच एक खंयचे सिव्हिल कोड बट क्रिमिनल कोड ते खंयचे इंप्लिमेंट करनी क्रिमिनल कोड इंप्लिमेंट केल्यार कसन जाता तांकांची तोंदर जेवचे साध्यता आसा आता कंप्लेर हात कट करूका तशीच रेप केल्यार मैदानामध्ये राबोवन तांकां फातर उडोवन दीश मारताचे कॅपिटल पनिशमेंट आसा असले क्रूर कानून क्रिमिनल कोड आसा अनेक आमगेल देश एक प्रजाप्रभुत्व देश वी अपहोल्ड ह्युमन राइट्स आमी मानव हक्क म्हणटाचे ताका चड इम्पॉर्टन्स दिताचे सो तशीच आमगेले संविधानांतूय ताका प्रोविजन आसा तशें जावन आमी पुराय जनाक रेस्पेक्ट दिवका मायनॉरिटी तशीच कोण शोषणेक शोषित वर्ग आसा तांकांय आमी प्रोटेक्ट करता म्हणजे एक दृष्टिकोनान आमगेल्या संविधानांत ते इम्प्लिमेंट करचे एक अवकाश दिलेलो ओके अनेक सर एग्जांपल गुड पॉइंट अनेक बंद एक ऍड करप पळयता आता तुम्ही सांगला मानव हक्क म्हणून सांगून गेलो आता युनिफॉर्म सिव्हिल कोड येता रे आता बुरका घालचे आणि हिजाब घालचे त्या मुस्लिम बायल म्हणजे त्यांनी जावन म्हाका नाका म्हणून सांगले रे तांकां कोर्ट जय म्हणटा ते आता स्टील आमगेले मुस्लिम कानूना प्रकार आमी त्यांनी मुस्लिम त्यांचे बुरका घालू का म्हणून सांगून सांगता कशी असता तांगेले वस्त्र संहिते चेंज जातो म्हणून आता तांणी एक वस्त्र बुरका घालता आसताचे युनिफॉर्म सिव्हिल कोड आयली कुडले तांणी बुरकाय घालूनच म्हणून ते कानून तांतेत कितें ते वस्त्र संहिते येता युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हळ्यार ते पुरा इम्प्लिमेंट जावचे चान्सेस आसा म्हणून म्हळ्यार अनेक क्लॅरिटी ना तांकांय पळया किरण कशें येता म्हणून आमगेली आशा युनिफॉर्म सिव्हिल कोड जल्दीत लोक येवं म्हणून ओके सर ओके धन्यवाद धन्यवाद थँक्यू ओके तशी अनेक सर एग्जांपल आता आमगेलांतू हिंदू तांगेलांतू वर्ल्डेक जावका वर्ल्डेक जाता तरी कसले एका कडेन म्हणजे डायवर्स घेवन तशी एक रूप कानून संहिता येईल म्हणून नागरिक संहिता येईल म्हणून सेम तांकांय तशीच तांणी दोन्ही तिनी वर्ल्डिक करून ना विंगडकांचे समुदाय आता आमगेल देशाक कशी अशें म्हळ्यार पर्सनल लॉ आशिल्ले निमित्त लॉ मल्टिपल लॉस म्हणून
एक नमुने लॉ लॉस सिव्हिल लॉस तश जावन कसन जात म्हळ्यार लॉ पुरो हँडल करचे बारी कष्ट वहिवाट आत्ताय युनिफॉर्म सिव्हिल कोड ते इम्प्लिमेंट करचे म्हळ्यार ऑल ऑफ ए सडन इम्प्लिमेंट करच्याक साध्य ना त्या विचार जावकाजल तितले चिंतन मंथन म्हणून म्हणटाना ते जावन इवन आता एक्झिस्टिंग लॉस असना ताजी रिफायनमेंट जावचे आवश्यकता आसा ताजे खंयचे चांग खंयचे वायट म्हणचे कन्सेप्ट परस्पर डिस्कस कोरून म्हळ्यार लीगल टीम लीगल एक्सपर्टायज कोणा आसा तांणी डिस्कस कोरून तांणी ते इम्प्लिमेंट करपा जाता ऑल ऑफ ए सडन खंयचे हें करचें जायना करेक्ट आणि ऑल ऑफ सडन करू जायना म्हणताना आता एक केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी सरकार इतले वर्ष येवन ಬಹುಶಃ ಯಾ ಪೂರೆ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕ ಪೂರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕೋರ್ನು ಪೂರೆ ಗಂಟುನು ಕೋರ್ನು लास्ट हंताक एक 30 दिवसाचे लास्ट स्टेज आहे तुमगे जनाभिप्राय घेवचे आणि कसले पडोचे ना ताका जावकाशील पुरे आमी तयारी केला म्हणाले एक वयच्यान पळयतना दिसता की सर आता एक गव्हर्नमेंट आयले कुडले तांकां तांगेले जलाल एक प्रियोरिटीज आसता आता ह्या गव्हर्नमेंट आयले गव्हर्नमेंट येवन CAA इंप्लिमेंट करच्याक तांणी एफर्ट घाल्ले दोनीच जावन रैत कानून त्या एक कृषी कायदे त्यावेळी इम्प्लिमेंट करच्याक तांणी एफर्ट घाल्ले बट वय तशीच दुसरे पुरा कायदे पुरा जारी करच्याक तांणी एफर्ट केलेले 2024 इलेक्शन आसा ताजे बस पुढे कसले तांणी एफर्ट केलेलो आसा बट खंयचे कायदे जेवो तितलो सुलभ इम्प्लिमेंट जावच्याक साध्य ना केलो फुल एंड पुश फोर्सेस म्हणून ओके सर अनेक आम्ही प्रोग्राम केला उद्देश कसा म्हणारी अंतु लिंक आहे तुमगल्ला प्रोग्राम आतो जनाभिप्राय आणि जावक म्हणला जनान तांगेल अभिप्राय त्या लिंक अंतु घालचे कितली इंपॉर्टंट म्हणून आमगेले एक वीक्षकांक नारी तुमगेल अभिप्राय जनाभिप्राय म्हणताना आमगेले एक कर्तव्य जाता मी काल आमगेला असंच म्हणे त्या कितली इंपॉर्टंट आसा आता आम्ही रेस्पॉन्सिबल सिटिझन्स जावन आसता आम्ही खंयचे विषय म्हळ्यार देशाक संबंध पाविल्ले इश्यूज अशे पुरो आमगेलो अभिप्राय आम्ही खंयचे भंयपण नाशी आम्ही व्यक्त करता आता हांगा एक लिंक दिल्लो कुठले ते जावका की नाका ताजे साधक कसाने ताजे बाधक कसाने त्या प्रत्येकाने अभिव्यक्त करता आणि कसं म्हणारी आमगेले चॅनल लिंक नाही ते गव्हर्नमेंटातून नाही जना सांगचे ऑफिशियल लिंक ते आमगेले कमेंट सेक्शन तुमकां दिसता आसा त्या लिंकांत वचून तुम्ही तुमगे जनाभिप्राय दिवका म्हण निमून घेता ते जनाभिप्राय म्हळ्यार ते प्रजाप्रभुत्व देशांत एक प्रोसेस खंयचे एक कायदे जारी करता जाल्यार फुडें परस्पर एक डिस्कशन जावचे आवश्यकता आसा ते कॉलेज लेवलार कॉन्फरन्स जावचे पुरो वर्कशॉप जावचे पुरो एक स्पेशल टॉक जावचे पुरो पार्लिमेंट येता तुमगे लागी ताजे बस फुडें आमगेलो नागरिक हितरक्षणा ವೇದಿಕೆ ಹಜ್ಜೆ ಶ್ರೀಯುತ ಹನುಮಂತ ಕಾಮತ್ ಹನ್ನೆ ಸಚಿ नमस्कार हनुमंत माम नमस्कार मस्त वर्ष तुलान स्वातंत्र्य आयिल्ल्या मस्त वर्षा नंतर एक युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हळ्यार जारी येवचे एक अंतिम हंतांत असचे मी म्हळ्यार एक तुमकां दिसता की हनुमंतणा हे एक 30 दिवसाचे एक जनाभिप्रायाचे कालावधी निंबिला कानून आयोगान बहुशः आणि हे जारी जावच्याक वेळू ना म्हणून तुमकां दिसता की कसं दिसता आम्ही हिंदू हॅलो ऐकता उलयाची आम्ही हिंदू धर्मात आमचो पूर्वजांनी अभिप्राय दिवपाक बरी जावका इटा मला आम्ही कर्नाटक हिंदूतांनी गोपालकृष्ण भट बरयता तो नरेश बरयता तो हनुमंत बरयता म्हणून आम्ही तशें करून आम्ही कोणेय आमच्या अभिप्राय दिनाची तेंची ह्या समाज संहिते हाका व्हड मोठ्याने मुस्लिम्स एगेन्स्ट आसाची इथे मला ह्या जारी जाल्ले म्हण जाल्यार तांगेर खंयचेय नाटक चल्ला तांगेर कशी आमगेले हिंदू धर्मा वयर तांणी
आक्रमण करताची, कशी त्यांनी आमकां बाध दिताची, कशी तांगेला शर्यत ते या म्हणून त्यांनी लाभ घेताची, त्या पूर्ण रक्त म्हणताना त्यांनी याना त्याची पळताची त्याच्यावर नगेलकारी 90% आम्हाला हिंदुस्थानाचे मुस्लिम्स या आयोगाक एगेन्स्ट काम बरयताची त्यांची आम्ही कशी म्हणल्यार म्हणून जावका म्हणते अभिप्राय घेऊन येता त्याच्याला म्हणते मेघेला यूथ ऑफ जीएसबी चॅनल चुकून आम्ही पूरा जीएसटी बांधवाला विनम्र विनंती कशी म्हणलेला रे दय गव्हर्न पूरा देवे सरकार 10 जणांचं 10 जाती दुसरी ರೀತಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯಸ್ತು ಜಾರಿ ದವೂಪ ಇತ ಮಳ್ಳರಿ ಆಮೇಲೆ ದೇಶಂತೂ ದೊಂಬೇನು ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗತ್ತ ಕಾನೂನು ನಮ್ಗೆ ಅಗತ್ಯನ आमक एक राष्ट्रपती एक प्रधानमंत्री असताना आमक कानून एक चुका एक जातीक एक धर्माक एक नमूना चुके समने म्हणून मगे म्हळ्यार आता तुम्ही तुमका नगेला चड होता सगळ्यांनंतर तुम्ही एक घेतला तुम्ही पळया आता आमका आमगे बहुसंख्याक जावन आमकां आमगे देशांत कितले अन्याय जाता ते अल्पसंख्याक जावन त्यांनी आमगे देश चुकून कितले लाभ घेतात तुम्ही त्यांना तांकां पळया त्यांना मुस्लिम शरीयत त्यांना कुरान म्हणल्यार त्यांनी एक कंप्लेर एक रेप केल्यार त्यांचे गल्प कंटेंट त्या कुरानांतू शरीयत बरयला म्हणते त्यांना शिक्षा दितात त्यांना त्यांना देश कामून जाय वय अनेक हनुमंत माम आमका ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಜಿ ಪೂರ್ಣ ಜಲ್ಲರಿ कोर्ट अंजायत कानून आयोग अंजायत फुल्ली गव्हर्नमेंट जलारी सांगला तुम्ही एकरूप नागरिक संहिते येवच्याक जनाभिप्राय घेयाची म्हणून पूड जलारी सांगताना फुल्ली गव्हर्नमेंटा पुरा इच्छाशक्ती नाशिल्या आत्ता गव्हर्नमेंटान जलतीतले इच्छाशक्ती दवरनो या बहुशः या मेलनोटाक पळयतना आणि मुखारचे येवचे लोकसभा चुनावणे पुढे कशी पुणी कोरून या इम्प्लिमेंट करू का म्हणाला हटाक नरेंद्र मोदी सरकार आईला म्हणून दिसत की कसे म्हणाल आता आपल्याला एनडीए गव्हर्नमेंट नरेंद्र मोदी ನೇತೃತ್ವದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ असं ಕೆಲವು ಕಟ್ಕತೆಲ್ಲ ಹೊರವರ್ ಚೂಕ್ಯಾಸ ಪೂರ ಸಂಕೋರ್ನ ಹೊರತ असते पुढली गव्हर्नमेंट म्हणारे तांका या अल्पसंख्याक तांका मनो ओलायचे खर्च वोट बैंक राजकीय खर्चिनंते या पूरा केल्यारे तांका काही तांगेला वोट बैंक आता चुकून वक्तची मंच खातीर या चूक मोड असणारी त्यांनी जारी करणे आता नरेंद्र मोदी सरकारानं खर्चिनंते तुमचे 370 कसल म्हणले मला या जारी देणारी रक्तपात जगता म्हणून तुम्ही काश्मीर संकलन काश्मीर अंदाज आराम तिथली चंदच तिथली आराम या नरेंद्र मोदीने एक कठीण निर्धार घेतला या निर्धार आता 24 इलेक्शन पुढे जारी जावका म्हणून गेल्यार पूरा जणांनी या आयोगाक या जावका निर्धार घेऊन मोरण घालका म्हणते म्हणजे पूरा जणांची विनंती तसला हनुमंत माम आमका इले की होड एक सुवर्ण अवकाश प्रति एक जनाल तनी अभिप्राय निमगिला आणि आमगेल्या चॅनल अंतू तन्नी कानूನು आयोगान कसं लिंक पेटेला की जनाभिप्राय दिवचाका ते आम्ही कमेंट सेक्शन अंतू इगल्ला हनुमंत माम आमगेल कमेंट सेक्शन अंतू आम्ही गल्ला ह्या मुखांतर तुमगेल मुखांतर जलारी आमगेल सक्कड वीक्षकांगी या एक लास्ट आमके एक अवकाश म्हणून आम्ही घेऊन सुवर्ण अवकाश म्हणून घेऊन आमची माहिती देऊ का कसल म्हणारे अनेक कसल म्हणारे आता आधी या आमगेल चॅनल
90% GSB त्यांनी तोडच्या वय त्याच्यानंतर आमगेला आम्ही ते GSB कंपनी वयरीची पुरे आमगेला म्हणतो आमगेला कोण कनेक्शन म्हणतात त्याची यस तांकां पुरो त्यांना काही सांगू न्हू Yes. आम्ही ह्या हक्का आयोगाचं ह्या जाण सावका म्हणजे रीतीने एक डॉक्टर म्हणतात जनजागृती करची रीती केल्यावर मात्र Yes. ह्या खंडे बोरा भितर खंडे जारी असतात ह्या आयकू विषय देखील कसले गोपीपट्टणम तुमकां म्हज्या मनपूर्वक धन्यवाद इतली वेळ मस्त विषय सांगले हनुमंतಣ್ಣ मस्त धन्यवाद तुमका कॉल करून उलयला धन्यवाद थँक्यू यस यस मस्त एक आक्रोश डॉक्टर म्हळ्यार इतली वेळ तर आमी आशिल्ले आज आमकां एक सुवर्ण अवकाश मेळ्ळा अभिप्राय सांगचे हे आमी अवकाश कळून घेवचे ना म्हळ्यार एक आक्रोश जनालांत तशी तुम्ही सांगता आशिल्ले आता म्हळ्यार आज ही समान नागरिक संहिते ते खंडित जावनी जारी जावक पुढे एक स्वातंत्र्योत्तर भारतांत कारणांतर जावन ते इम्प्लिमेंट करच्याक साध्य जायनी ताका दुसरे कारण आसा मानव हक्कू तेवूय एक कारण आसा पुरो एक सांस्कृतिक वैविध्यते तेवूय एक कारण आसा पुरो दुसरे कारण आसा जाल्यार आज दीस आयला आमकां आज कसन जत्तर म्हळ्यार आमगेलो देश स्पश्ट म्हणचे एक कन्सेप्ट मस्त जना लागी ना आमगेलो धर्म इंपॉर्टंट म्हणचे एक कन्सेप्ट आसा ಕುವೆಂಪು म्हणते एक कडेन ನೂರಾರು ದೇವರನ್ನು ನೌಕಾಚೆ ದೂರ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಪೂಜಿಸುವ ಬಾರ म्हणून आमगेल देव खंयचे जाल्यार होडना आमगेल धर्म खंयचे जाल्यार होडना आमगेल समुदाय खंयचे जाल्यार होडना जाल्यार आमकां देश स्पश्ट आमगेलो भारत माता स्पश्ट आमी तिका एक रक्षण करचें तें आमगेलें कर्तव्य सो त्या खातीर आमकां खंडीत जावन समान नागरीक संहिता जारी जावका ते जायनातल्यार कसन जाता म्हळ्यार एक भारत देश छिद्र जावन वच्चे खंडीतय साध्यता आसा त्या उद्देशाक एक सर आता एक अभिप्राय येईल कसं म्हणाले तुम्ही सांगताना फुडल्या गव्हर्नमेंटान जे फुडल्या सरकारान जे एक वैविध्यता वरोका म्हणाल खातीर त्या वैविध्यता वरोच विशयार अनेक लाख नष्ट जाल्यार वाडना वैविध्यता वरोका म्हणाल तसं एक मनस्थिती आशिल्ली की पुढे म्हळ्यार आता तुम्ही सांगले कसं पुढे नष्ट जाता आता नाका सर हाजी निमित्त जनसंख्या स्फोट ते एक उदाहरण विंगड कसं नष्ट समगेल देशाक युनिफॉर्म सिव्हिल कोड येनी म्हण जाल्यार आता आमगेल देशाक कसं पुरा एक तोंदरी जाता एक बहुसंख्याता कसं तोंदरी जाता म्हणून तुमकां दिसता आता बहुसंख्याताक खंडीत जावन लाभ घेवचे कांय साध्यता ना एक नागरिक एक रूप नागरिक संहिते आयिल्ले निमित्त जाल्यार कसं जाता एक देश एक कानून वन नेशन वन लॉ तशी दुसऱ्याक दुसरे नमुने ट्रीटमेंट ना तितलेच बदल कसं नाही तेन्ना दोन तीन वाडलीक मस्जन चलडू हेवय एक आमगेल देशाक जनसंख्या स्फोटा निमित्त नाही जनसंख्या स्फोटाक समान पवेल तशी ते डिफरंट इश्यू ताका एक डिफरंट कानुनाचे आवश्यकता आसा पॉप्युलेशन पॉलिसी एग्जांपल आता चायनान तू सांगले आणि मुखारी एक चेडू की दोन चेडू की तांकां कसं कानून अर्थ आसता आमगेल देशांत तुवें मुखार सुनो 1 लाख एक फॅमिलीक दोन चेडू मात्र विंग तिन्नी चेडूवांक तिन्नी चेडूक सरकार सवलतू दिना म्हणून सांगली तर जाल्यार यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड येनी म्हणून जाल्यार ते मुस्लिम्सां ना की ते ना यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड बदल पॉप्युलेशन पॉलिसी बदल ताका न्ही खंडीत जावन आमी हें करचें जायना लिंक करचें जायना ताका पॉप्युलेशन पॉलिसी म्हणून ते अनेक कायदो त्या विंगड कायदो पॉप्युलेशन पॉलिसी आमकां खंडीत जावन जावची आवश्यकता आसा आता एक बस आसा हांव एग्जांपल दिवचें एक बस सारी बसच्याक जावचे कितले 48 सीट्स मात्र आसचे 48 प्लस कंडक्टर आणि ड्रायव्हर 50 सीट्स आसचे वय आत्ता तांतो चड म्हळ्यार कितलो वचचे 70 जन एक 20-25 जन रब्बून वचचे जाल्यार आमगेल देशांत कसन नमुने परिस्थिती आस म्हळ्यार एक्झिस्टिंग रिसोर्सस आणि पॉप्युलेशन त्या कंपेर करताना आमगेल देशांत एक बस 200 जन वतर आसाची त्या खंडीत जावन एक ऍक्सिडेंट जावचे साध्यता आसा ताका एक कॉलर आसा ओके उलयता मोडुबिद्रे तुला ना राघवेंद्र म्हणून कॉलर आसाची नमस्कार उलयाची
ऐकत आसवा कॉलर असावा लाईनर असावा वय वय उलयाच उलयाची हॅलो उलयाच उलयाच उलयत हॅलो नमस्कार गोपी भटमाम नमस्कार हो. तुम्ही राघवेंद्र मले मामवा आम्ही उडपातकून उलयत आसत हांव राघवेंद्र उलयत आसा उलयाची राघवेंद्र माम उलया हा आम्ही हांव गोपी भटमाम मला उलयत आसोय ಖಂಡಿತ तुम्ही लाईव्ह वारी सीधा प्रसारारी मेघला मानत नाही फुल्ल जनाला उलयत असा तुम्ही लाईव्ह वार असाच पण ह्या एक सब्जेक्ट तुम्ही काढल्यार भारी लायक झाले धन्यवाद राघवेंद्र माम आईची दिसाक आमगेल ह्या परिस्थिती येवच्या कारण आम्हीची वय खंडित एक टायमारी आमगेलेच तुम्ही जाती घेतला एक घरकडे नऊ तकून 12 चेरडू वाशिली ती वय आमगेले लोभ मोहा खातीर एक चेरडू काढू आम्ही आता आम्ही मायनॉरिटी राबल्यान त्याचं वय करेक्ट एक ते आणि एक कसं म्हणाली हिंदुस्तान म्हणली मागिरी ईश्वर सत्य है सत्य शिव है शिव ही सुंदर है ह्या एक स्लोगन प्रति एक मनशाल त्यांचा असता हिंदुस्थानात कोण राबता की त्यांनी हिंदुस्थानाचे रुलर असतात ते नाही कोणालाही विंगड तिकडे ताका कशाला त्या हिंदुस्थानांचा सुनो आता त्या कंपनीत आम्ही कामा लागली मागिरी बॉसा वयर आम्ही नाही अशी नव्हे करेक्ट आम्ही त्या कंपनीत बॉसा अंडर काम करता त्या कंपनीची कसं रूल्स अँड रेग्युलेशन असते त्या करता शिवाय येस आमकां बॉसाला चड एक्सपिरियन्स आसा म्हणून आम्ही बॉसगिरी दाखोवचे जायना खंडित खंडित हेंचे विशय हिंदुस्थानांतूच आसता आज मेळ्ळेले नशीब जो कोणी आमगेलो प्राईम मिनिस्टर म्हणून आसा की प्रधानमंत्री ते आमगेल नशिबान आयला देवान दिलेलं म्हणून त्या देवान दिलेली एक क्षण आम्ही काढूनच घे वय अनेक कसं म्हणा राघवेंद्र माम त्यांनी एक लिंक दिला आमगेले एक ओपिनियन त्यांनी घेतला खंडित त्या ओपिनियनात कसं आम्ही ओपिनियनात बट माम आम्ही ओपिनियनात आमगेल संसारांत कोण कोण आसा की पुरा जनाक तोंडान घालयता ती येस जाल्यार ह्या मागीर एक भारी अगत्य आसा ही म्हळ्यार मुखारी इंडियन सिव्हिल वॉर ह्या मात्र नाही तांकां आम्ही थोडे आलोचन करता आमगेले चीन ते कशाला जाल्ले म्हणून नव्हे करेक्ट तेव्हा एक इम्पॉर्टंट आसा तो सुमार सकट उलयता लिंक पळया खंडित खंडित राघवेंद्र माम धन्यवाद तुम्ही कॉल केला लायक धन्यवाद मस्त धन्यवाद सांगे सर तुम्ही बस सांगतो लेका बशी चढ जन वचित असेल एक परिस्थिती आज मी पळयत हय म्हळ्यार आयचे आमकां अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस म्हणटा आमगेल देशांत अशें प्राकृतीक संपन्मूल आसचे पुरो आमगेल देशा अशें एक इन्फ्रास्ट्रक्चर आसचे पुरो म्हळ्यार बस फॅसिलिटी तशेंच बदल कनेक्टिविटी ते पुरो आसचे पुरो ते पुरो लिमिटेड जावन आसा जाल्यार आमगेल देशांत एक प्रति निमिषाक 60 टोटल पॉप्युलेशनाक ऍड जाता प्रति घंट्याक 2400 अशी चड पॉप्युलेशन ऍड जाता प्रति दिसाक 60,000 ताज्या पशी चड पॉप्युलेशन ऍड जाता इवन नेहरू मैदानांत आमगेल प्राईम मिनिस्टर येवन एड्रेस करतना ताज्या पशी जान आमगेल खंयचे चेडू एक दिसाक आमगेल देशांत चड जाता म्हळ्यार खंयचे पुरो डेव्हलप्ड कंट्रीसांत न्यूट्रल ग्रोथ ऑफ पॉप्युलेशन आसा म्हळ्यार एक बर्थ जाता आनी एक डेथ जाता डिफरंट एक विषयारी तुम्ही आणि कसं तयार करायला सर खंयच्याक युनिफॉर्म सिव्हिल कोडा विषय आणि खंयचे एक सांगू बाकी की वय आता युनिफॉर्म सिव्हिल कोड आयच्या दिसाक ते कसला जावका म्हळ्यार आमगेले समाज तांतू मॉडर्नायझेशन जाला मस्त नमने चेंजेस पुरा जाला आता 1947 आशिल्ली एक परिस्थिती कसन आस की तसल परिस्थिती आज ना तांकां पुरो प्रिविलेजेस दिवन जाला आता दुसरो मायनॉरिटीज आसा पुरो दुसरो कोण शोषणेक शोषित वर्ग एक हंततनाक तांकां गव्हर्मेंटच्यान फुल्ल सपोर्ट दिलेलो आसा आतां कसन म्हळ्यार तांणी एक बलिश्ट जावन आसाची तश जावन आयच्या दिसाक आवश्यकता म्हळ्यार आमी युनिफॉर्म सिव्हिल कोड इम्प्लिमेंट करता युनिफॉर्म सिव्हिल कोड इम्प्लिमेंट केल्यार नेशन फर्स्ट म्हणचे एक थियरी आसा न्हय त्या खंडित जावन आम्ही साकार करूं म्हणजे एक म्हगेलो अभिप्राय आणि एक मस्त मिसअंडरस्टँडिंग आसा सर सिव्हिल कोडाचे विषय आता एक रिझर्वेशन म्हणून रिझर्वेशन ह्या पुरे खंयची कोडांत येता आता रिझर्वेशन आणि युनिफॉर्म सिव्हिल कोड त्या खंडित एका संबंध ना त्या दुसरे जावन आसा आता युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हळ्यार पर्सनल लॉ
तक संबंध पविले विचार म्हळ्यार पर्सनल लॉ पुरा जनाक एकची म्हणचे एक विचार आता रिजर्वेशन कसले इम्प्लिमेंट केले रिजर्वेशन कसले इम्प्लिमेंट केले म्हळ्यार एक शोषित वर्ग म्हणचे एक आमगेल्या देशांत आसा तांकां कसन जाता म्हळ्यार आमी गव्हर्मेंटच्यान सपोर्ट करनातल्यार कॉन्स्टिट्युशनल सपोर्ट नातल्यार तांगेल वयरी दब्बाळीक जावची एक साध्यता आसा तांकां आमी खंय जावका तांणी मेन स्ट्रिमा येवका म्हणचे एक उद्देशान ते रिजर्वेशन वय न्हय आतांय ताची आवश्यकता आसा आमी काली दक्षिण कन्नड मात्र पळोवचे न्हय आतां हळ्ळेंत जावो नॉर्थ इंडिया जावो नॉर्थ कर्नाटका जावो हे दलित ते एक कन्सेप्ट आसता न्हू ते खंडापट्टे शोषण खंडीत जावनय आसा म्हळ्यार तांतू एक क्रिमी लेयर म्हूण आसाची क्रिमी लेयर म्हूण आसाची तांणी बेनिफिट्स पुराय घेताची दुसरो हांकां कोण मुळां आसा तांकां आमी मार्जिनलायज्ड कॅटेगरी ऑफ पीपल म्हूण म्हणटाचे आमी तांकां आमी वयरी आपोवन हाडका त्या खातीर आनीकय एक ताजे एक आवश्यकता आसा रिजर्वेशन आवश्यकता आसा अनेक सेंट्रल गव्हर्मेंटान आतां एक डिसिशन घेतली सर वय वय युनिफॉर्म सिव्हिल कोडाचे वय हाजे पुढे आता एग्जाम्पल कर्नाटका इलेक्शना पुढे वय वय हंगाशे गव्हर्मेंटान फुडली गव्हर्मेंटान सांगली कसं आम्ही स्टेटान हारताची म्हणून वय तशी एक स्टेटान तू मात्र हारचे चान्सेस असता त्या कसले नॉलेज आसा की तुमकां आता प्रति एक सेंट्रल गव्हर्मेंटान हाडल्या आमगेल स्टेट आमी नक्का म्हणून तसं खंयचे गव्हर्मेंटान सांगची चान्सेस म्हळ्यार एक तसल कसले अवकाश आसा की आता सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक कायदे जारी केल्यार एक ताका पार्लिमेंटांत ते अनुमोदन मेळ्ळ्यार सगळे देशांत ते इम्प्लिमेंट जाता नक्क म्हणचे जायना जाल्यार स्टार्टिंग रेसिस्टन्स आसता ना म्हणून म्हणचे जायना आता केलो मेजॉरिटी बदल पार्टी मेजॉरिटी आशिल्ले स्टेट्स पुरा आसताची मातशे मुखार पळयता स्वल्प कानून वय 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 ते रेसिस्टन्स आसता जाल्यार मुखारसून प्रति एक स्टेटाचे न्ही ते इम्प्लिमेंट करपाचे जाता ते करनातल्यार सुप्रीम कोर्टाची इंटरफियरन्स जाता सुप्रीम कोर्ट इंटरफियरन्स एक पटी जाल्ल्यार तांणी इम्प्लिमेंट करपाची जाता ते अनिवार्य जावन आसता ओके सर अनेक एक डाऊट कसं म्हळ्यार आता एक नरेंद्र मोदी नेतृत्व सरकार केंद्र सरकार आताचे इम्प्लिमेंट करता वय मुखार खंयचे विंगड गव्हर्मेंटान न्हू ते रिवर्स करचे चान्सेस आसा की म्हळ्यार आतां आमी मस्त ऐकताची तुम्ही आम्ही गव्हर्मेंट आयलो म्हणजे ह्या रिवर्स करताची त्या रिवर्स करताची म्हणून तशीची मुखारसून कसले विंगड खंयचे मुखारसून इन फ्युचर तांणी एकरूप नागरिक संहिते काडून रिवर्स करची चान्सेस आसता खरें म्हळ्यार 2/3 खंयचे एक कायदे जारी करता जाल्यार अप्पर हाऊस अँड लोअर हाऊस थंय 2/3 मेजॉरिटी जावका म्हळ्यार डेमोक्रेसी म्हळ्यार इट इज नंबर गेम करेक्ट ನಂಬರ್ ಗೇಮ್ ಅತ್ತ 50 ಐಲರಿ 50.1 ಐಲರಿ ತೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ 49.9 ಐಲರಿ ತೆ ನಾ ತೆ ಪೂರ್ಣವತ್ತ ತೆ ಕಾನೂನು ಪೂರ್ಣವತ್ತ ಹಂಗ ಕೆಲವು ಕಾನೂನಾಕ 2/3 मेजॉरिटी जावक म्हळ्यार दोन्ही अपर म्हळ्यार राज्यसभेंत आनी लोकसभेंत थंय 2/3 मेजॉरिटी ते पास जावक सो अनेक गव्हर्मेंट येता त्या तंबींग मेजॉरिटी येता म्हणून लेख्या अनेक गव्हर्मेंट तांणी तांगेले 2/3 मेजॉरिटी दोन्ही अप्पर हाऊस आनी लोअर हाऊस आसल्यार तांणी रिवर्स करच्याक साध्य आसा जाल्यार भारी कष्ट कष्ट कसले म्हळ्यार इम्प्लिमेंट राज्यसभेंत वापस मेजॉरिटी येवची तितलो सुलभ न्ही सुलभ ना लोकसभेत जनान ताका ಹೊಂದೂನ್ गेली म्हणजे वापस जनाल गलाटो ह्या ते फेस करचे लॉ फेस करचे आता अनेक एग्जांपल दिता आजीक आता बीजेपी खंयचे लोकसभेंत एनडीए गव्हर्मेंटाक तंबींग मेजॉरिटी आयला जर राज्यसभेंत आजीकय ते मस्त प्रॉब्लेम आसा तितलो सुलभ ना कायदे जारी करता तितलो सुलभ ना तशी इतली डिले वय तांकां म्हळ्यार केलो पार्टीचे सपोर्ट ना आसी म्हळ्यार एनडीए भायर आशिल्ले पार्टीचे सपोर्ट तांकां जावपा जाता समगेले एक आशय आमकां सांगचे सुलभ वय आजी पाय भितर जावका म्हणून वय वय जाल्यार तितले ताका चॅलेंजिंग टास्क आसा म्हणून ताका म्हळ्यार साधकय आसता हाका कितले जडावण आसा सर जनाभिप्रायाक जडावण कितलो आसा आता सुप्रीम कोर्टान डायरेक्शन दिला सेंट्रल गव्हर्मेंटाक डायरेक्शन दिला तुम्ही लॉ कमिशनरा मुखांतर 1 महिने भितर रिपोर्ट दिवका म्हणून तांणी दे कॅन
कांट टेक देअर ओन डिसिशन तांगेले डिसिशन घेवच्याक साध्य ना तांणी जनाभिप्राय घेतल्यार ताका एक वेटेज आसता ताका वेटेज आसता म्हळ्यार पुरा जनान तांगेलो अभिप्राय तांगे सांगता म्हळ्यार ते जावका की नाका की ताजे साधक कसाने बाधक कसाने ते इम्प्लिमेंट केल्यार कसन जाता खंयचे नमूने चेंजेस जाता इम्प्लिमेंट करनातल्यार ताजे एडवांटेज कसाने हे परस्पर चिंतन मंथन जावपाची जनता जनार्दनच वय ओके परस्पर वय अनेक उडुपातुरान साईनाथ म्हणून आमगे कॉलर आसा नमस्कार हा नमस्कार उलयच उलयच काय ना ते युनिफॉर्म कोड म्हळ्यार जावका तेची जावका इथे आमगे देश येवन लायक आसता जाल्यार युनिफॉर्म कोड जावका यस कसलाक म्हळ्यार आता आमी देवस्थाना वताना आमी शर्ट आनी पॅन्ट घालून वता ती बट एक कितें करता म्हळ्यार ते शर्ट पॅन्ट बरमुडा घालून येता ती ते अलाउड करचे ना मानता एक सना क्लॅरिफिकेशन दित तुमका समजा यूनिफॉर्म कोड नहीं है वस्त्र संहिता नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म कोड नहीं वस्त्र संहिते विषय उलयतानाची यूनिफॉर्म सिविल कोड नागरिक संहिता एकरूप नागरिक संहिता विषय कार्यक्रम याला तुम्ही युनिफॉर्म कोडा विषय सांगला वस्त्र संहिता विषय त्यावेळी इम्प्लिमेंट जाऊ का धन्यवाद तुम्ही कॉल केला थँक्यू ओके ओके थँक्यू ओके बहुशः कन्फ्यूज कोण घेतलं ओके दाने म्हळ्यार पुरा जन कसन लेखता म्हळ्यार युनिफॉर्म सिविल कोड जारी जाल्यार पुरा एकच खंयचे हे ना आमक जाल्यार मस्त जाणां गोत सर हांव जाल्यार पुढे रिजर्वेशन वता म्हणून आश आशिल्लें युनिफॉर्म सिविल कोड येवका म्हणून आत्ता म्हाका कळ्ळें जाल्यार हांव मस्त जाणां उलयतना तांणी मेगला निमित्त रिजर्वेशन वच्चें ना हांव दसलां री म्हणून आजीके जाल्यार मस्त जाणांक आजी विशय ಸ್ವಲ್ಪ तशी तुम्ही जनाक तितले पावर आसा म्हणून आनी जनाभिप्राय बहुशा मॅक्झिमम जनान ते बहुशा ट्रान्सपरंट जावन आसता की इन फ्युचर जाल्यार खंयच्या आधारार तुमी सांगल्या म्हणून कोर्टान मिलारी तांगेला बहुशा लिंक हे ते पुरा ट्रान्सपरन्सी आसता वय ट्रान्सपरंट जावन आसता म्हळ्यार ते रेकॉर्ड जावन दाखयता वय वय असल्यारी आम्ही जलतीतले संख्येरी आमगेले एक होड कर्तव्य आसा आम्ही खाली जावका म्हणची मात न्ही ते जावका जाल्यार लिंक आमगेले एक हवीर भाग आमी दिवं खाता आता इंडिया अंतू एक लास्ट एक 10 निमिषान आमी प्रोग्राम कैद करताची कोणाकय कॉल करून तुमगेलो अभिप्राय सांगा म्हणजे 10 निमिष भितर कॉल करून या सीधा प्रसारार तुम्ही उलयत सांगा सर इंडिया अंतू दोन संगती आसा आमी एक धर्माक सजेशन दिवचे अशी जावका युनिफॉर्म कोड इम्प्लिमेंट जावका सजेशन म्हळ्यार ताका काही खर्च ना कितें जावका उलय आनीक क्रिटिसिजम म्हळ्यार टीक करचे कसन म्हळ्यार युनिफॉर्म सिविल कोड हे कसन कर्म हे युनिफॉर्म सिविल कोड म्हळ्यार इम्प्लिमेंट जायना वय आमकां कसन लाभ आसा वय टीक करचे हे दोन संगती आमी मात्र करचे आमगेले आमी रेस्पॉन्सिबल सिटीजन जावच्याक तयार ना आमगेलें कर्तव्य कसन हे आमगेल्या देशाक आमी कसन करता ते एक कन्सेप्ट आमगेले आसता त्या कन्सेप्ट नसल्यार राष्ट्रदेवो भव म्हणून म्हणटाचे आमकां राष्ट्राची देव आमगेल्या देशाचे आमकां एक भारत माता ताका आमी फर्स्ट प्रियोरिटी दिवका आमी ते दिनाचे आमी सजेशन दिताची आतां एक गव्हर्नमेंटान अवकाश दिला सुप्रीम कोर्टान प्रोविजन दिला तुमगेलो अभिप्राय सांगयाची जनाभिप्राय दियाची म्हळ्यार आमी ऑटोक्रेटीक जावन खंयचे करचेक जायना ऑटोक्रेटीक म्हळ्यार आमगेले सर्वाधिकार धोरणे म्हणून म्हणटाची आता गव्हर्नमेंटाक मेजॉरिटी आसा मेजॉरिटी असल्यार त्या केला पटे इम्प्लिमेंट करचेक सादिना मेजॉरिटी अशें पुरो जाल्यार जनाले अभिप्राय दुसरो अशें पुरो सो ते जेवचे नजे जनाभिप्राय पुरा क्रोडीकरण जावका म्हणचे एक उद्देशान तांणी एक प्लॅटफॉर्म तयार केला लिंक दिला त्या लिंकाक आमी कसन करता म्हळ्यार वचून तंत आमी गेले अभिप्राय घालता तुमी जावका नाका म्हणून म्हणयाचे युनिफॉर्म सिविल कोड जावका नाका आमकां नाका म्हणजे पयशे कसला नाका म्हणून समजून घेवन वय नाही हांव म्हणचे म्हळ्यार चिंतन मंथन म्हणून म्हणचे आता पुरा जाण जावका म्हणून कांय घालनाचे करेक्ट नाक म्हणून घालतले एक कॅटेगरी असताची जर आमगेले एक अभिप्राय कसन म्हळ्यार युनिफॉर्म सिविल कोड जावका म्हणून आमगेल्या देशाक जावका म्हणून नेशन फर्स्ट म्हणजे कन्सेप्ट आमगेल्या मुखार आसता म्हणजे अनेक सर विंगड चॅनल्स तुम्ही स्टेट लेवलार मस्त न्यूज चॅनल्स पळयताची नॅशनल लेवलार पळयताची
त्यांनी कश म्हणारी तुम्ही सांगेल म्हणके तुमगेल कुशी गावका मंचके नाक मंच म्हणून हय जाल्यार आम्ही युथ ऑफ जीएसपी चॅनल हातून एक मत्यारी हय एकमत्यारी तुम्हाला रिक्वेस्ट करताची एक रूप नागरिक संहिते जावका म्हणून सांगायची म्हणून आम्ही खडाखंडीत जाऊन अर्ध्या मान तुमगेला रिक्वेस्ट करतास आमगेल चॅनल हातून आमगेल कसले येतो तू दंदुना तुम्ही नक्क म्हणजे नक्क म्हण येता म्हणून जावका म्हणून घालायची अजय साधक कसंच म्हणून तुम्ही कळता तुम्ही अध्ययन करायची मेगेल एक रिक्वेस्ट सराल नाही मेगेले पर्सनल रिक्वेस्ट सर अतिथी जाऊन त्यांनी तांगेला क्रायटेरिया असता एक चौकटा भितर लोक जाता सांगे सर लास्ट गेला कसं सांगू इच्छित म्हळ्यार युनिफॉर्म सिव्हिल कोड आयचे दिसाची आवश्यकता खंडीत जावनी आस आमगेल देशाक पर्सनल लॉ दुसरे अशे नज्य आमगेल पूरा जनाकय एक दृष्टिकोनानुसार आमगेले कानून खंडित जावन पळोवका अदरवाईज कसन जाता म्हळ्यार डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव ते जावचे साध्यते आस ते तश जावन हांव पुरा जनाले रिक्वेस्ट करचे कसन म्हळ्यार तुम्ही त्या लिंक आवचका तुमगेले अभिप्राय खंडित जावन घालका युनिफॉर्म सिव्हिल कोड जावका म्हणचे एक कन्सेप्ट पुरा जनाला आसका म्हणचे मेगेले एक विचार जावन आणि कसले तुम्ही तयार करून सांगजेला सांगेत सर म्हणजे री प्रोग्राम मुक्त सांगू की आणि म्हळ्यार कसन म्हळ्यार युनिफॉर्म सिव्हिल कोड तंतु साधकय आस बाधकय आस युनिफॉर्म सिव्हिल कोड इम्प्लिमेंट करचे तितलो सुलभ विषय काय नाही आता स्टेप बाय स्टेप हे मुखारसून वता आता म्हळ्यार एक सेकंड स्टेप आशा पुरा आनी एक 3-4 स्टेप खंडित जावन आस ऑल ऑफ मेन स्टेपाची आनी सुमार नमुने स्टेप आसता इवन पार्लिमेंटांतूय एक कसन म्हळ्यार डिबेट जावचे आसा हॉट डिबेट म्हणून म्हणटा न्हय सो परस्पर ते खंडापट डिबेट आनी जावन ह्यात आणि रिझल्ट जनाभिप्रायाच्या एक 70% वयर आयिल्लो म्हणजे ह्यात आणि धैर्यारी जनाला पार्लिमेंटात दवरत जनाल्याची सांगला राज्या विरुद्ध उलयता जाल्यार उलयाची नाही ताज्या पाशी चड कसन म्हळ्यार हे युनिफॉर्म सिव्हिल कोड कसले ताजी आवश्यकता आस म्हणजे सुप्रीम कोर्टाक गोत आसा तांगेले एदराक सुमार केस येता प्रति दीस हे इश्यूक संबंध पळोवन तांकां बेडसाण येवन तांणी गव्हर्मेंटा डायरेक्शन दिल्ले कसन म्हळ्यार आनी आमकां हे करूं जायना आमकां टॉलरेट करचेक जायना तुमगेले कॉन्स्टिट्युशनांत प्रोविजन ना म्हळ्यार चेंजेस कायदे जावन जाल्यार मात्र म्हळ्यार सुप्रीम कोर्टाक ताजेच एक लिमिटेशन्स असतात तांणी कानून काही पास करचेक साध्य ना तांणी खंयचे चुकी म्हणचे एक ज्युरिस्डिक्शन तांकां आसा जाल्यार कानून कायदे जारी करचे एक सामर्थ्य असचे ते खाली ताजे राईट असचे हांकां मात्र कोणाक पार्लिमेंटा मात्र सो आज आता पार्लिमेंटाक सुप्रीम कोर्टान डायरेक्शन दिला तुम्ही मुखार येयाची म्हणून जनाभिप्राय संग्रह करयाचे म्हणून सो त्या प्रोसेस आता स्टार्ट जालेलो आसा आनी 1 म्हयनो आसा 1 म्हयन्या भितर जनाभिप्राय क्रोडीकरण जाता जनाभिप्राय क्रोडीकरण जातरी तांणी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टा दिताची सुप्रीम कोर्टा दिल्ली मागीर ते वापस तांणी डायरेक्शन दिताची तुम्ही हे कायदे करचेक तुम्ही प्रक्रिया स्टार्ट करयाची म्हणून सो हे अशी प्रक्रिया खंडीत जावन मुखार शिता आनी काही एक 5-6 म्हयन्यांत हे जावचे दिस इज बिगिनींग आता प्रारंभ म्हणून येता सो गुड बिगिनींग जावो म्हणचे मेगेले एक खंडीत जावन आशय जावन आसा यस इतली वेळ मस्त सकाळ विषय तुम्ही नॉलेज आंबेल जनाकते दिला सर हे कार्यक्रमाक येवन भागी जावन मस्त विचारू एक जनाक एक माहिती दिलाल्याक युथ ऑफ जीएसपी बरोबर जावन तुमकां अनंत धन्यवाद नमस्कार तशीची अखेरीक आमगेल वीक्षका लागी राष्ट्र देवो भव म्हणता आमी आनी राष्ट्र सर्वोपरी म्हूण म्हणटाचे राष्ट्र म्हळ्यार सकडा बशी वैरी म्हूण सांगून आमकां एक अवकाश दिला सुवर्ण अवकाश म्हूण म्हणटाचे आमकां मस्त जनाक नरेंद्र मोदी आता आम्ही ओपन जावन सांगता आम्ही नरेंद्र मोदी फॉलोवरच नरेंद्र मोदीला अभिमानीच तांणी कसं डिसिशन घेतला रे आम्ही ताका सपोर्ट करताचे जाल्यार आमगेल समाजान तूं स्वल्प जन आशा पुरोवची नरेंद्र मोदीला विरुद्ध जावन आशा पुरोवची जाल्यार तांगे लागीं हांव रिक्वेस्ट करता केवल नरेंद्र मोदी दृष्टिकोन मात्र म्हणून पळोवं नाकाचे
आम्ही गौड सारस्वत ब्राह्मण आमकां धर्म कितले इम्पॉर्टंट आम्ही धर्मा खातीर आमगेले कितली आमगेले मालगड्यान त्याग केला हे पुरे तुम्ही आलोचन करतना एकरूप नागरिक संहिते ते नरेंद्र मोदी हाडो कोणेय हाडो ताका आम्ही एज अ GSB जावन सपोर्ट करचे आमगेले आद्य कर्तव्य म्हणून म्हगेले एक वैयक्तीक अभिप्राय तुम्ही ह्या विशयार चिंतन मंथन कोरेता आणि ह्या कार्यक्रमाचे तुगू एक लिंक दिला जनाभिप्राय खाली आमगेल्या कार्यक्रमा कमेंट मात्र घालची नेशी ते लिंक वचून एकरूप नागरिक संहिते विचारारी इम्प्लिमेंट करच्या तुमगेले एक हवीरभाग दित्ताची म्हणून आमगेले एक विश्वासान हे कार्यक्रम केलेलो आसा तुम्ही ब्लाइंडली कोरका म्हणना हाजी साधक बाधक तुम्ही बुद्धन तसची गोत्त आसा हे पुरे समजून घेवन आयची प्रोग्राम अशी आयिल तसले माहिती पुरे क्रोडीकरण म्हळ्यार ಒಟ್ಟು कोण घेवन तुमगेले चांग निर्णय घेताची म्हणून आमगेले एक विश्वासू आणि मुखारसून जल्द तितली वगी या युनिफॉर्म सिव्हिल कोड जारी जाऊ आमगेले देशांतू म्हणाले आमगेले एक आशय म्हणून सांगताच आयची कार्यक्रम हंगाका मुक्ताय करताची लोका समस्ता सुखिनो भवंतु नमस्कार.